सोमार 4 सप्टेंबर मुखेल वोड. एका प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान ना, नियाळाक आदार. आदल्या खोरारान जुजे आपली स्वप्नां आनी बापायचें बरेपण आपल्या भावाक वाडटालो देखून ताच्या भावाक तें माननासलें. इजिप्तकारांक मोसेस हिब्रू लोकांक बरो करता तें पळोवन राग येतालो आनी तांकां वायट दिसतालें. महात्मा गांधी आपल्याच भारत देशांत शांती खातीर वावुरता आनी नॉन व्हायलन्स वापरता, म्हूण दुसरे फुडारीक क्रोधान भरताले. ताची शांतीची शिकवण आयकोनासले. मादर तेरेसा कोलकाता शारांत दुबळ्यांची सेवा करता म्हूण तांचोच लोक तिचेर थिट्टालो आनी तिका वायट नदरेन पळयतालो. पावलू आपले चिटीन सांगता, धीर धरात, भियेनाकात आनी पाटी सोरो नाकात. जेजूचें उतर आयकून घेवन तें जिवंक वावरात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या खाशा गांवांत देवाचें उतर पुरगोडटा आनी न्हूच देवाचें उतर, पूण आदल्या खोरारान कितें घडलें तें लोकांच्या तोंडार मारता आनी लोक हें सोत वळखूंक सोदिना. जेजू फारिसेवांक आनी धर्मशास्त्र्यांक आदलें सोत वळखूंक उगडास करतना ते ताचेर खोलपतात आनी ताचे विरुद्ध जातात. आमकांय जायते फावटी धर्माची स्वता वळखूंक अवघड जाता. प्रवादी आमकां सांगतात तें आयकूंक आमची मनां जोड जातात आनी जायते फावटी आमी प्रवादीक ताळो बंद करूंक सोदता. जेजू कोणाकूच भियेनासतना आपलो ताळो वयर उबारलो आनी लोकांक ह्या स्वताचो उगडास केलो. म्हजो थाराव, देवाचें उतर पदवेदार तें परगोडटल्यांक मान रेस्पेद दिवन जिवीत बदलूंक वावुरतलो.